नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव देशाच्या भोंवडेर आसात. प्रधानमंत्री आयज मालदीवच्या 60व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हूण वांटेकार जातात. मालदीवांत रावपी प्रवासी भारतीयांक लेगीत ते संबोधीत करतले. मजगतीं प्रधानमंत्र्यांनी मालदीवच्या उपराष्ट्रपती हुसैन मोहम्मद लतीफ हांची भेट घेतली. दोनूय फुडाऱ्यां मदीं परस्पर वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. दोनूय देशां मदली भागीदारी आनीक घटमूट जावपाची आस्त हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली. मालदीव पीपल्स मजलीसचे अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला हांचे बरोबर प्रधानमंत्र्यांनी बसका केली. तशेंच मालदीवचे आदले राष्ट्रपती मोहम्मद नशीद हांणी प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतली. भारताच्या शेजार धर्म धोरण आनी महासागर दृश्टिकोनाचो मालदीव म्हत्वाचो स्तंभ आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे वेळार उलयले. गोंयचे नवे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांचो राजभवनांतल्या नव्या दरबार हॉलांत सोपूत विधी जालो. मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये हांणी राज्यपालांक पदाचो सोपूत दिलो. हे वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय नागरी हवाई येरादारी मंत्री के. राममोहन नायडू, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, राज्याचे मुख्य सचिव, मंत्री, खासदार, आमदार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सोपूत विधी उपरांत राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांकां मानवंदना दिली. गोंयांत येवन आपूण खोशी आसा अशें सोपूत विधी उपरांत उलयतना राज्यपालांनी सांगलें. We all work as a team. So I'm really delighted, and we are associated with Goans. I don't know the local language though, but this is my first assignment in these type of offices. But in the political structure, I've had a long weeks. I was a 7-time legislature in Andhra Pradesh before it was bifurcated into 2 states. Then I've done a very short stint in Parliament, and in and out as minister in governments and in opposition. And I've got enriched particularly by this experience, and I hope to get further enriched by the experiences. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या नव्या राज्यपालांक येवकार दिला. तांच्या विस्तृत राजकीय मळावेल्या अणभवाचो राज्याच्या प्रशासनाक लाव जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार उलयतना सांगलें. हांव खरोखरूच तांचे गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन खूब खूब स्वागत करता. तांचो वास्ट एक्सपिरियन्स आशिल्लो गव्हर्नन्सान आनी एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सपिरियन्स तांचो खरोखरूच आमकां उपयोगी ठरतलो. तांच्या मार्गदर्शनाच्या सकयल काम करपाक म्हाकाय खूब आवडटलें. आज परत एकदा शपथविधी जाल्या उपरांत हांव तांचें खूब खूब गोंयच्या लोकांच्या वतीन स्वागत करता. गोंयांतल्या शाळांनी रोमी कोंकणी सुरू करपा खातीर पावलां उखलचीं ह्या मागणेचो हळदोणचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांचो खाजगी थाराव काल विधानसभेत 6-8-24 मतांनी भायर आयलो. रोमी लिपीच्या प्रस्नावेल्यान समाजात फूट घालपाचो यत्न जाता. देवनागरी लिपी ही कोंकणीची लिपी थारायल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. जी अपेक्स बॉडी जी आसा पळय न्ही ही साहित्य अकादमी आसा, आनी साहित्य अकादमींतल्यान कोंकणी ही देवनागरींतल्यानूच आसपाक जाय, आनी जी 8th शेड्युलान जी कोंकणी गेल्या ती देवनागरींतल्यानूच गेल्या. ताच्या खातीर शिकोवपा खातीर ही कोंकणी देवनागरींतल्यान आसची म्हणून आता जितके देवनागरींतल्यान कोंकणी शिकयता तांच्या खातीर सरकारा कडल्यान सगळी मदत ती सरकार सातत्यान करता. स्पीकर सर, दालगादो अकादमी ही रोमी कोंकणी जी आहा पळय न्हू ती आपल्या लोकल लेवलाचेर शिकयता, पण दालगादो अकादमीक सुद्दां सरकारान खंयसरूच ग्रँड ना म्हणूंक ना. दालगादो अकादमीक जी ग्रँड दिवपाक जाय ती आमी दिता. इट इज अ प्रायवेटली जेंका कोणाक प्रायवेटली रोमी कोंकणी शिकपाक जाय तांकां सरकारान केन्ना ना म्हणूंक ना. दालगादो अकादमींतल्यान आमी सदोदीत हेका जो आसा पळय न्ही तो सपोर्ट करीत आयिल्ले आसा, आनी दालगादो अकादमीक हाज्याय फुडें ह्या विशयाच्या बाबतींत सपोर्ट जातलो. मोरेवर हे हांव आनी एकूच सांगता. In the year 1962, central government has constituted Jha Commission for the Secondary Education, and the commission has clearly recommended that Devanagari script should be the script of Konkani in education. Henceforth, so as far as education is concerned, its issue is resolved in 1962.
गोंयकार आनी मूळ गोंयकार हांची व्याख्या स्पश्ट करपाची मागणी करपी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार हांच्या खाजगी थारावावेल्या भासाभासे वेळार मुखेलमंत्र्यांनी ही मागणी न्हयकारिल्ल्यान काल सभाघरात बोवाळ जालो। बोरकार हांच्या सयत विरोधी आमदारांनी सभापतीच्या आसना मुखार वचून राजपत्राच्यो प्रती पिंजून सभापतीच्या दिकेन शेवटायल्यो। सभापतींनी शेवटाक मार्शला वरवीं बोरकार हांकां सभाघरा भायर काडले। 10 फेब्रुवारी 1995च्या राजपत्रात ह्या दोनूय विशीं व्याख्या केल्या आनी हाका लागून ती परतून करपाची मागणी मान्य करचे नात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। सर हांवें सांगता की गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो गॅझेट हांवें त्या खातीर सांगलो 10 फेब्रुवारी क्लियर कट केल्लें आसा, तांच्यांनी एक्सप्लेनेशनूय दिल्लें आसा। फॉर क्लेमिंग अ गोवन ओरिजिन ऑफ द स्टेट ऑफ द गोवा, द सर्टिफिकेट शूड बी द प्रोड्यूस फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द बर्थ of the effect from that of the applicant's father mother of the Goan origin and born in the state of the Goa. Okay, hatulan in poilo vatta fakta in pursuance of the article 334A and the legislative diploma number 2070 dated 15/4/1961, the government of Goa hereby notified the sportsmen of the Goan origin, the sports of the Goa who have represented India and in the international tournament and or have won the medal and have the national level have played the sports of the Goa for the 10 years as one of the category for the purpose of the said article 334A, the said legislature of the diploma 2070 dated 15/4/1961. ताजे explanation दिलें। Explanation number 2, for claiming that a person and who has played the sports तो लागना पण पहिल्या पाठांत ताजे article 334 ते क्लियर केला। खाजगी उद्देगांक मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या माध्यमांतल्यान क आणि ड श्रेणीतल्या 10,000 नोकऱ्यो दितले अशी घोषणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत केली। सरकारी खात्यान दिसवडो आणि कंत्राटी भरती आता बंद केल्या आणि रोखडेच ते संबंधाची अधिसुचोवणी काडटले अशें मुखेलमंत्र्यांनी काल स्पश्ट केलें। Government is under consideration for those who are working for more than 10 years. Definitely, we are doing that. It will take some time. Okay? ते आम्ही करता। हो दुसरा विषय तुमचो। तिसरो विषय हांव सांगता। तिसरो विषय तुमच्या हितून रेजोल्युशनान जो आसा पळय न्ही, तिसरो विषय तुम्ही सांगला की तुम्ही स्टॉप करात म्हणून डेली वेजीस घेवपाचे, कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घेवपाचे स्टॉप करात। आम्ही पयर डेली वेजीस फिक्स केल्या उपरांत आम्ही स्टॉप केले। आता वयल्यान हांव पर्सनल डिपार्टमेंटाकूय सांगता आनी डेली वेजीस घेवप हेज्या पयलीं हो 99 कितें तरी एक काडलेलो, तरी लोक घेत रावतात डेली वेजीस। आम्ही परत सर्क्युलर काडटा गव्हर्मेंटात ह्यान फुडें डेली वेजीस आनी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचेर घेवचे ना म्हणून। तोय सर्क्युलर आम्ही पर्सनलांतल्यान काडटा। इफ someone wants to take, they can take through our human resource corporation. आम्ही पळोवपाक जाय की ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनानूय बी जो प्रोबेशन कंप्लीट करून 2 वर्सां जेका प्रोबेशन कंप्लीट केल्या उपरांत जाता ताका ह्युमन रिसोर्सांतल्यान केन्नाच काडून उडोवचें ना। ताका तेजी जॉब सेक्युरिटी आसा, ताका तेजो सगळो म्हणजे जितके गव्हर्मेंट फेसिलिटीज आसा त्याच पद्दतीच्यो फेसिलिटीज ताका थंयसरूय मेळटल्यो। देशभरात आयज 26वो कारगिल विजय दीस मनयतात। हे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या झुजात शहीद जाल्ल्या सैनिकांक नमन केलें। प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांक कारगिल विजय दिसाची परबी भेटयली। हो दीस भारतभूंयच्या वीर पुतांचे शौर्य आनी धैर्याचो उगडास करून दिता, जांणी देशाच्या रक्षणा खातीर आपली जीण समर्पीत केली अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या एक्स हँडला वरवीं सांगलें। कारगिल विजय दिसा निमतान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी नवी दिल्लींतल्या राष्ट्रीय समर स्मारकाचेर वीर शहीदांक आर्गां ओंपली। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आनी संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी द्रास हांगा कारगिल विजय दीस पदयात्रेचें नेतृत्व केलें आनी शूरवीरांक आर्गां ओंपली। हो दीस वीर सैनिकांच्या शौर्याचें प्रतीक आसा अशें केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी हे वेळार सांगलें। कोई ऊंची आंख करके देखेंगे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी हमारा देश जानता है, हमारी सेना जानती है। एक्स एनसीसी कैडेट्स असोसिएशन गोंया वतीन सैनीक तुजे सलाम ह्या कार्यावळी वरवीं पणजेच्या आझाद मैदानार कारगिल विजय दीस मनयलो। सुरवेक हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओंपून आर्गां ओंपली। हे वेळार दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, निवृत्त एअर मार्शल संदेश वागळे, निवृत्त ब्रिगेडियर अनिल पेरेरा, निवृत्त कर्नल बाळकृष्ण शिरोडकार, भक्ती देवीदास आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। भारतीय सैन्यात सेवेची संधी मेळप ही भाग्याची गजाल। सैनीक केन्नाच मरना, तो अमर जाता अशें हे वेळार दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी सांगलें। तरणाट्यांनी सैन्यात भरती जावन आपलें योगदान दिवपाची गरज तांणी उक्तायली। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।